म्हज्यो 2 रेसिपीज बीन आशिल्ल्यो ज्यो हांवें शूट केल्ल्यो. तांबडे मिरसांगे पावडर आनी हळद घातल्यानी ती जळटली म्हणून. त्यानंतर म्हाका स्टेप बाय स्टेप सुद्दां ट्रबल शूट केलें अशें अशें कर म्हणून. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो आज तारीख आसा 10 आणि आज आसा शुक्रार. आज आमच्या आनी एक प्रॉब्लेम जाला असो म्हणल्यार काल आमचो बिल्डिंगेचो पंप आसा न्ही, वॉटर पंप, तो मोडला. सो आमकां आतां टेन्शन जालां उदकाचें. सो तो रिपेर करपाक दिला आनी तो खबर ना केन्ना येतलो तो. सो आमी जस्ट वाट पळयता आतां, कित्याक उदक तर येता ना अशें ना, बट सी उदक हें म्हणजे मनशाच्या जिवनांतलें एक इम्पॉर्टंट नीड म्हणपाक शकता. विदावट वॉटर तुमकां म्हणजे अशें आसता फॉर स्पेशली फॉर हाऊसवाईफ. सो तांकां जर उदक ना जाल्यार तांकां कांयच सुचना. सो आय होप सगळ्यांच्या घरान हीच परिस्थिती आसतली. सो हांगा म्हजेंय तेंच जालां. सो आय एम जस्ट म्हाका अशें फियर जालां की बाबा हांवें कुकींग करपाक घेतलें आनी सडनली उदक गेलें आनी सगळीं आयदनां तशींच उरतलीं. सेकेंड थींग मागीर आनी एक म्हणल्यार फॉर स्मॉल थिंग, बारीक बारीक कामां खातीर तुमी जाणा आमकां उदक खूब लागता. सो आतां एक्चुली हांव ब्लँक जालां. आतां सकाळीं आमी हाडलेल्यो पोळयो आनी परचें आमचें सुंगटाचें हुमण आशिल्लें, तेतून आमी खाल्लें आनी बेगीन आमी न्हांवून घेतलें. सो ती जाणा उदक वापरता आसतना हांगा थोडे लोक आसा तांकां उदकाचो खूब प्रॉब्लेम जाता. सो आमकां जस्ट आतां एक दिसाचें म्हणजे मॅक्झिमम हार्डली इट वील टेक 2 days अशें म्हाका दिसता. खबर ना म्हाका, देवा कडेन मागता बेगीन सारको जावं आनी बेगीन पंप लावूं तेणी. पण अशे जे गांव आसात थोडे जेंकां उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम जाता तांकां पिवपाक उदक मेळना. सो हें कन्सिडर करून म्हणजे हरशीं म्हणून हांव म्हजें उदकाचें म्हणजे युसेज आसा तो खूब कमी करता, बऱ्या भशेन वापरून करता, ओगीच वेस्ट करना. सो आतां हांव जें आसा उदक तेतूनच यूज करतलें, कित्याक बाकीच्यांकूय उदक मेळपाक जाय, ओगीच आसा म्हणून वेस्ट करपा येना. 2 बकेट टू बी सेफर सायड भरून दवरल्या. सो आतां कुकींग झटपट कितें जाता तें करतलें, चड आयदनांचो यूज करचें ना आनी मेळटा हांव तुमकां परत. फ्रेंड्स, हांवें तुमकां अदोळ सांगलां की आमगेर आज उदकाचो शॉर्टेज आसा. सो आतां झटपटीत म्हणल्यार आतां कितें करतलें. सो हांवें ठरयलां की एग करी आनी एग करी ही विदावट कोकोनट. सी कितें जातलें, हांवें जर हुमण करपाक घेतलें, विशालान नुस्तें हाडून दिता म्हटलेलें, पण नुस्तें हाडलें जाल्यार परत क्लीन करात, परत मागीर ताका उदक चड लागतलें आनी हुमण करपाचें म्हणल्यार तें ग्रायंडराचेर करचें पडटलें. सो परत ग्रायंडर धुवपाक आनी उदक लागतलें. सो हांवें कितें डिसायड केलां की आतां जस्ट एग करी करपाचें विदावट कोकोनट, विदावट सोय. सो म्हणजे उदक कन्जम्पशन कमी जातलें, कित्याक उदकाचें शॉर्टेज आसा. सो आमकां जाता तितलें कमी उदक यूज करपाक जाय म्हणून हांव ही करी करता. ती तुमकां कशी करता ती दाखयता, तुमी पळयात आनी सांगात कशी जालें. सो हांगा हांवें ही तांतयां उकडपाक दवरल्या. तेल घालता पयलीं. हांगा हांवें एक लसूण घेतल्या, आलें घेतलें आनी 3 मिडियम सायज हांवें कांदे उबे चिरून घेतल्या. सो हे पयलीं लसूण फ्राय करून घेता मातशी. सायडीन हांगा कांदो घालता सोमतो आनी आलेंय घालता. एका सायडीन लसूण फ्राय करता अशी सगळें मिक्स करूया. आतां मातसो कांदो बरो असो म्हणजे फ्राय करून घेवपाचो. तांतयां बॉयल जाल्या, सो बंद करता. सो कांदो बरो असो तांबडो जायसर बरो फ्राय करपाचो.
फ्रेंड्स तुमचो कांदो असो बरो तळसून जाला तांबडो जायसर असो. आता हितून एक टोमॅटो घालता मिडियम साईज. ते मातशें फ्राय करून घेता. आता तितून इल्लीशी कोथमीर घालता. तुम्ही जाणात न्ही फ्रेंड्स म्हाका कोथमीर सगळ्या हेका लागता ती. एक्चुली कोथमीर घातल्यार मातशी टेस्ट वेगळी येता, बरी येता. सो म्हाका हो ग्रीन मसालो करपाचो ना, तांबडोच मसालो करपाचो आसा म्हणून हांवें इल्लीशी घातल्या कोथमीर जस्ट फॉर टेस्ट. सो आतां हांवें गॅस बंद करता आनी थंड जालें की हांव मिक्सरार वांटून घेतलें. फ्रेंड्स आज शितूय बीन हांव कुकरान करता, म्हणजे रायस कुकरान. कित्याक जर वाळून केलें जाल्यारूय आमकां उदक चड लागतलें म्हणून. सो हांवें शीत आज रायस कुकरान करता. फ्रेंड्स हें मातशें न्हिवलें आतां. सो आतां आमी हें वांटून घेवया मिक्सरार. फ्रेंड्स हितून ऑलरेडी टमाट आसा, सो इल्लेशें उदक घालया कित्याक टमाटाक ऑलरेडी उदक सुट्टा म्हणून. आनी हें वांटून घेता हांव आतां. फ्रेंड्स ही तांतीं हांगा बॉयल करून घेतलें हांव. सो अशें फोर्क आसता पळय तेतून नाल्यार चाकवान न्ही अशें प्रिक करून घेवपाचें मातशें. आनी मागीर हितून मिरसांगे पावडर घालपाचो. इल्लीशी हळद घालपाची. आनी इल्लेशें मीठ घालपाचें. आनी हें मातशें अशें एक करून घेवपाचें. आतां फ्रेंड्स हे सेम हांव हें घेता कायल कित्याक ती क्लीन आसा, धुवपाची गरज ना म्हणून. तितून इल्लेशें तेल घालता. तेल जालें मातशें गरम की ही तांतीं आमी थोडी फ्राय करून घेवया हितून पयलीं. हें ऑप्शनल आसा, तुमकां जर अशें फ्राय करपाचें ना जाल्यार बेश्टी तांतयां घालपाक शकता. म्हाका ही अशी फ्राय करून आवडटा तांतयां. हांव अशी मातशी तेलान फ्राय करता. फ्रेंड्स तुमी म्हणटले तिनूच तांतयां घेतली, पण घरान तिनूच तांतयां आशिल्लीं, सो ती तिनूय हांवें बॉयल केली. सो हे मातशें फ्राय करपाची आनी परत काडपाचें आयदनान. आतां हितून हांव हे मसाल्याचें पान घालता, तिखी घालता आनी एक मसाला वेलची घालता. गॅसीचो फ्लेम बारीकूच दवरता. मातशें फ्राय करून घेता. आतां ते तांतयांक लायिल्ली हळद ऑलरेडी आशिल्ली म्हणून आतां इल्लीशी आनी हळद घालता हांव. आनी 1.5 चमचो तांबडे मिरसांगे पावडर घालता. आनी हें मातशें फ्राय करून घेता तेलान. तुमकां जाय जाल्यार ह्याचेर गॅसीचो फ्लेम बंदूय केल्यार जाता. ही जी वाटल्या न्ही पेस्ट ती घालता हांव.
रोकडीच घालपाची फ्रेंड, नाजाल्यार आमी तांबडे मिरसांगे पावडर आनी हळद करपतली म्हणून. एक करून घेवपाचें. मातसो मसालो हो बारीक फ्लेमीचेर फ्राय तळसून घेवपाचो. म्हणजे हितून इल्लोसो 1/2 टीस्पून जिरा पावडर घालपाचो. म्हाका असो अदमास कळटा हांव डायरेक्ट घालता फ्रेंड्स, तुमकां जाल्यार स्पुनान घालपाक जाता. आनी हितून 1/2 टीस्पून कोथंबीरीचो पावडर घालपाचो. आनी 1 चमचो मसालो, गरम मसालो घालपाचो. तुमकां हें कितलें पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालपाचें. आतां हें मातशें बॉयल काडपाचो हेका. हितून 2 ह्यो हिरवे मिरसांगे बेश्टेच उडोवपाच्यो अशे टेस्टी खातीर. फ्रेंड्स, तुमकां तुमचें हें म्हणजे ग्रेवी पातळ दिसता जाल्यार तेतून तुमी जाय जाल्यार कॉर्नफ्लावराचें इल्लेशें पीठ घालून तेतून उदक घालून मिक्स करून घातल्यार जाता. हांव इल्लोसो हें कॉर्नफ्लावराचें उदक घालता. तेतून ही तांती आमी जी फ्राय केल्ली ती ॲड करपाची. वयल्यान बारीक चिरलेली कोथंबीर घालपाची. आनी ही आमची एग करी विथआउट कोकोनट रेडी. फ्रेंड्स, जेवली आमी. अंडा करी जाल्ली बरी. विशाल सांगता म्हाका ताका मातसो खंय साऊथ इंडियन टच आयिल्लो. खबर ना म्हाका, पण जाल्ली ओके जाल्ली. आमकां मातशी ती सोयेची खावपाची संवय जाल्या न्ही, बरी आशिल्ली. फ्रेंड्स, मातशें न्हीद काडून उठलें, बरें दिसलें. सो तुमकां म्हाका आनी एक सांगपाचें आशिल्लें, तें म्हणजे म्हजे जे विडियोज डिलीट जाले न्ही जेन्ना हांव पुण्याक वतालें तेन्ना, ते एक्चुली एक्सिडेंटली जाल्ले. पण तेन्ना न्ही म्हाका एक्चुली खूब दुख्ख जाल्लें, म्हणजे वायट दिसलेलें. कित्याक हांवें इतलें मेहनत करून शूट केल्ले विडियोज आनी तेतून न्ही म्हज्यो 2 रेसिपीज बीन आशिल्ल्यो ज्यो हांवें शूट केल्ल्यो. तेतून विशालाचे कजन म्हणजे ते प्रतीक्षा म्हणटा ताजे हळदीचे लग्नाचे तेय विडियोज आशिल्ले. आनी अशें करून म्हजे सगळे विडियोज डिलीट जाले. आनी अशें न्ही जाता, खूब जाणां बरोबर जाता, जाणा हांव. कित्याक हांवें न्ही जेन्ना म्हजे विडियोज डिलीट जाले हांवें फेसबुकार आनी वॉट्सॅपार पोस्ट घातिल्लो की प्लीज म्हाका कोणी हेल्प करात म्हणून. कित्याक फ्रॉम माय एंड हांवें जितलें जाता तितलें, आय एम फ्रॉम टॅक्निकल बॅकग्रावंड, सो म्हाका जितलें जमता तशें हांवें केल्लें रिकवर करपाक. बट अनफॉर्च्युनेटली म्हाका अशें दिसता की तें पर्मनंट डिलीट जाल्लें म्हणून म्हाका मेळूना तें. सो पण एक सांगपाचें म्हणल्यार जे फेसबुकाचेर हांवें पोस्ट घातिल्लो तो एक ग्रूप आसा वोकल फॉर लोकल. एक्चुली न्ही दॅट ग्रूप इज व्हेरी गूड फॉर गोवन्स, स्पेशली गोवन्स मोस्टली आसता. आनी त्या ग्रुपान हांवें पोस्ट घातिल्लो आनी तुमकां सांगू फ्रेंड्स, म्हाका इतले रिस्पॉन्स येले आनी हांव खरेंच खूब म्हणजे बरें दिसलें म्हाका तें. म्हणजे म्हाजे विडियोज डिलीट जाले हांव ते विसरूनच गेलें, पण म्हाका जे रिस्पॉन्स मेळ्ळे म्हणजे लोकांनी म्हाका इतले हेल्प केले तांकां हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा, खूब खूब थँक्यू म्हणटा. जर म्हजे कोण सबस्क्रायबर्स आसात तेतून त्या ग्रुपान जाल्यार तांकां हांव खूब मना पासून धन्यवाद म्हणटा. म्हाका खूब सोल्युशन्स दिले तेणी आनी एकट्यान तर म्हाका स्टेप बाय स्टेप सुद्दां ट्रबल शूट केले अशें कर म्हणून. सो एक्चुली ह्या जगान न्ही अशे खूब मनीसूय बीन आसात जे म्हणजे अशे हेल्प करतात. आनी अशेंच आसपाक जाय फ्रेंड्स. जेन्ना जेन्ना कोणाक केन्ना गरज आसता न्ही, ती मागीर कसलीय गरज आसूं, लोकांक न्ही हेल्प करपाक जाय. म्हणजे
तेतूनच न्ही तुमचें म्हणजे ज्ञान वाडटा, तुमची नॉलेज वाडटा आनी तुमकां सॅटिस्फॅक्शनूय मेळटा की बाबा कोणाक तरी हेल्प केलें म्हणून. आतां पळय म्हाका एक्चुली विडियोज रिकवर जावना, पण म्हाका मनाक इतलें बरें दिसलें की कोणी तरी म्हाज्या खातीर इतले एफर्ट्स घेतले म्हाका सोल्युशन दिवपाक. सो त्या खातीर म्हाका आनी वॉट्सॅपारूय बीन म्हाका खूब जाणांनी हेल्प केल्लें. खूब जाणांनी म्हाका सांगलेलें की हे सॉफ्टवॅर यूज कर, ते सॉफ्टवॅर यूज कर. सो हांव परत एकदां मना पासून खूब खूब धन्यवाद म्हणटा तुमकां सगळ्यांक आनी अशेंच सगळ्यांक हेल्प करीत रावपाचें आनी देवा कडेन हांव मागता की अशें कोणाच बरोबर नाका जावपाक. कोणाच बरोबर नाका कित्याक जे मेहनत करता, जे कश्ट करता ते मागीर हें तर म्हजें एक सादें म्हणजे ल्हान एक एग्जाम्पल आसा. अशें खूब जाणां बरोबर खूब इन्सिडंट जाता, खूब ट्रॅजेडी जाता. सो हांव देवा कडेन मागता देवा कोणाच बरोबर अशें नाका जावपाक. सगळ्यांक बरे भशेन दवर, सगळ्यांचे एफर्ट्स मेहनतीक कश्ट करता तेका प्रयत्नाक तूं यश दी. सो हेंच सांगपाचें आशिल्लें. कुल्ल्यो घेऊया गो. कुल्ल्यो कश्यो? 150 किलो आणि किती असा म्हटलं? आणि मिक्स बांगडुले बांगडे खाल्ले. बांगडे नाका. बांगडे आनी कुल्ल्योच आसा. मिक्स नुस्तें घालून ना मिक्स नका. कुल्ले घालून सुंगटां मोठी सुंगटां सुंगटां आमी केन्ना खाल्ले. आता बंद केलें कितें? लेट झालं आताचे रे पत्र फ्रेंड्स आमी वचून आयलीं आनी कुल्ल्यो घेवन येयल्यो फाल्यांक आनी आतां जेवली आनी मातशें बिग बॉस पयलें. आतां बिग बॉसूय सोंपपा येता. सो कांय ना, बिग बॉस सोंपलें की आतां खतरो के खिलाडी स्टार्ट जातलें कलर्साचेर, तेंय बीन पळयता हांव. आनी आतां आमी न्हिदता. सो हो व्लॉग हांव हांगाच सोंपयता. सो आयचो म्हजो हो व्लॉग तुमकां कसो दिसलो ते कमेंट करून सांगात. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडियो आनी देव बरें करूं. मोग आसूनी. बाय बाय.